कितें प्रॉब्लेम आशिल्लो? आता काल डॉग बाईट केस जाले सो आमी आतां एनिमल हजबंड्री गेले. सो स्टेप नंबर 1 आमी कितें करतले सगळे सुण्याचें वॅक्सिनेशन करतले रेबीजाक लागून. सेकंडली स्टरलायझेशन करतले. सो ते जाले उपरांत मिशन रेबीज. सो आमचो मिशन रेबीज ऑन युवराज वी वील कंडक्ट अ एड्युकेशन प्रोग्राम फॉर द लोकल्स की कशे बिहेव करपाक जाय अलॉंग विथ द स्ट्रे डॉग्स कम्युनिटी डॉग्स म्हणटा ताका. सो स्टेप बाय स्टेप आमी आतां कितें तरी सोल्युशन काडपाक पडटलें. सो रिगार्डींग फिडींग पॉयंट पासून सरपंच आनी पंच मेंबर आसा तो एक फिडींग पॉयंट लोकेट करतले. सो सगळे फिडींग थंयच जातले. दीस इज एज पर द स्ट्रीट डॉग फिडींग पॉलिसी. सो हांगसरले लोकांची डिमांड आसा की ती कोण फिडींग करता पळय ती भायली येवन हांगा कोण तरी फिडींग करता. हेन्सफोर्थ ताका तशेंच करपाक सो तिका हेजे पयलीं इन्स्ट्रक्शन दिल्लें की भायर फिडींग कर म्हणून. पूण पयलीं आमी ऑलरेडी एक इन्स्पेक्शन केलें हिंगा तेन्ना ती पासून येले पूण तेन्ना सेम प्रॉब्लम जाली आनी फिडींग पॉयंट आयडेंटिफाय करपाक जालें ना आमचे कडेन. सो आतां हे आयडेंटिफाय केला. आतां आयडेंटिफाय केले पूण ते आयकतली. ती आयकपाकूच जाय. इट इज एज सो फाल्यां प्रॉब्लेम जाले जाल्यार कोण जबाबदार? इट इज एज पर लॉ शी वील हॅव टू फीड एट द फीडिंग पॉयंट. टाइम ते आता ते फिडिंग कुत्र्यांक करपाक येता पळय ताका 2-3दा आमी सांगले की आमच्या एरियेन येवन घालू नका म्हणून. तरी आसतना ते येवन सिनियर सिटीजन कोण आसा तांकां शाणपणां सांगपाक लागले की जर तुमकां जमना जाल्यार तुमी पॉयझन घालून मारा. ओके आमी ताका हें केलें. लास्ट टायम ताका आमी केस घातली. सो केस कोर्टा एक केस सर ते एटेंड जावंक ना. आमी 4-5 जाणां वचून 9-9:30 वचून बसताली ते देड मेरेन आमी थंय बसताली पण ते एक केस तेणी एटेंड करूंक ना. ओके ते सुद्दां जालें. आतां ते मार्किंग करपाक येयले ताका सादारण 2 एरिया मार्क करून दिलो. ताका आमी कितें सांगलें सर ते आमच्या एरियेन येवंक जायना मार्किंग केला थंयच घाल न्हू. तेणी आतां परत भितून येवन ते दादागिरी करप हेका मारतले तेका मारतले ते कशें आमी आयकोन घेतली. हेजे पयलीं तांकां हायर ऑथॉरिटीन तांकां हें केल्लें की भायर भितर घालनाका म्हणून. हायेन आनी सेलिन टीचर म्हणून आसा ताका पर्सनली सांगलें आगो तूं हांगा घालू नाका म्हटलें ते कुत्रे भुरग्यांक चावता. कालूच तो आतां कितले फाटून उडयले पळया. तेच्या चेडवाक काल चावलो आनी 2 म्हयने पयलीं सर तेच्या चेड्याक चावलो. सो ते कांय तेच सांगलें तूं म्हटलें ते खावपाक घालता पळय ते हांगा आनी एकूच कुत्रो आसा तो ते खावपाक ताका घालता. खावन घालून गेले फाटल्यान सुद्दां कुत्र्यांक परत पळोवंक जाय. ते पेटे काडटा ते मेल्लो कुत्रो आसता ते पळोवपाक येयना. पेटे काडटा ते 17 कुत्रे गाडये पोंदा सुद्दां सर पेटे वयता ते तेणी पळोवंक जाय न्हू येवन कितें जाता फुडें ते खावपाक घातलें म्हणून जायना फुडल्या कुत्र्यांचे तरी पळोवंक जाय. सो आतां डिमांड कितें तुमचो? डिमांड म्हटल्यार तेणी आमच्या एरियेन सर येवन घालपाचें ना. ताका आतां मार्किंग करून दिला आनी टायम दिला ताका 11 to 12. सो त्या टायमार तेणी घालून त्या भायल्या एरियेन घातल्या आमकां प्रॉब्लेम ना पण तेणी जर परत आमच्या एरियेन येयल्यार तांकां आमी सगळी फूल अंत्रुज नगर मेळोन बडयतले फायनल भितर सरत जालें. चलयेचें नांव साची. ती काल येत आशिल्ले दनपारां 12 सुमार अशेंच सांजचे हांव बी सांगलें ताका आसूं दे ते येयले दुकानार वचून पावूस सुद्दां बी घातिल्ले म्हूण ताका वयर घाली. एक कुत्रो भोंकपाक लागलो एक 10 लोक कितले येयले सामकेच फुल्ल एटॅक केले. तेमी आजूबाजू लोक तेमी तर येयनाशिल्ले न्ही ते म्हाका कितें जाता आशिल्लें खबर ना. वदीक करून तो दयानंद येता खरो तुमी सांगता. पयस म्हाका बाबूक बी तशें जालें. बाबूक बी दाबून आतां 2 महिने 3 महिने सुद्दां कंप्लीट जावंक ना. ताका बी तशें तेन्ना हांव आसलेलें आमकां सोडून येवन ताका एटॅक केलो. तो ती म्हाज्या फाटल्यान फुल्ल घुंवता म्हूण सुद्दां ताका येना ताकाच एटॅक केलो. ताका फाटल्यान धरलो मागीर एकदम. आतां ताका बायक तर म्हाजी फुल्ल ताका पळोवपाचें ना सामकें हें